मारिया जेजूक सोदूंक वेता. तो मेळना जातूच ताका सोडसोडीत ती पोत्तू ताका सोदीत सोदीत ती पोत्तू जेरुसलेम गेली. मारियेची सोड न्हूच शारिरीक पूण भोव खोलायेन आत्मीक आसली. ती आख्ख्या मनशाकुळाची आवड. हें सोद तिच्या हुसक्यान भरलेली सोद आमकां देवा कडसून पयस गेलोल्यार अशीच ती निमीत सोडूंक वेता. तिचे निर्मळकानीच आमच्या मोगान नाचता आनी आमकां जेजूशी हाडून ती लालयता. आमी जिवितांत सांठाव तेन्ना देवाशी वचपाचें आनी ताचें ती भावान घेवपाचें मोल सायबीण माय आमकां शिकयता. त्या पयल्या सोमाराक आपल्या आवय कडसून पयस आसलोल्या वो अनाथ भुरग्यांचे सेवेक आसलोल्या खातीर मागून आनी आमची काळजां मारयेच्या हुसक्यान भरलोल्या काळजाक जोडून घेवन या. सायबिणीचो संदेश शिगणावून वावुरपी बागियोन फ्रांसिस्को आनी जासिंताची देख घेवन सगळ्या पातकांची दूख दवरुया आनी आमच्या कुटुंबांनी आनी समाजांत सायबीण मायच्या देवस्थान वाडोवंक वावरुया. प्राचिताचे मागणे. मोगाल माये, तूं जेजूक सोदूंक वेता तेच कोणी तूं सांडलोल्या ओतम्याक सोडूंक वेता म्हूण आमकां थावे जाता. जी तुजे आनी तुज्या पुताक जेजू सोडशीं पयस पावल्यात तांकां तुजे विनोदे बापा सोडशीं परतून हाड आमी मागता. आमचे खाद्य मागण्या वरवीं तुजे गोंयांत काळजाक पिकोणी फावो जावं. आमेन. ओगेपणान आमची मागणी करुया. तिसरो नियाळ. जेजू देव तेंपलान मेळटा. ताका तुवें पळोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोणती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदताले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापायच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. जेजू मेळटूच मारयेचें काळीज खुशालकायेन उडणां मारतालें आसतलें. पूण एक आवय कशी तिचो हुस्को तिच्या उतरांतल्यान आमकां दिसून येता. जेजूचो गुटान भरलेलो जापाप सर्गींच्या बापायचे येवजणे सवें आसलेलो ताचो होयकार आनी ताचें देवीक कार्य स्पश्ट जाता. मारयेन काल्तिकायेन ताचो जाबाप आपल्या काळजान बालगिता आनी कुरपेन आनी व्हडा बोरमाशान स्विकारता. देवाची आवय कशी मारयेची भुमिका आनी पातकावीण जल्मा वरवीं श्रेश्ठ मिसांवां खातीर तिची विचणूक ह्या खिणांतल्यान आमकां उगडावी जाता. आयज ह्या भोव व्हडत्या देवीक सोताचेर निशेध मारतल्यांची मोनां उजवाडाय म्हूण मारयेची विनवणी मागुया. प्राचिताचे मागणे. मोगाल माये, कुरपेन बोलली, देवाची येवजण तुवें ल्हानविकायेन आनी मोगान स्विकारली. तुज्या निर्मळ आनी पवित्र जल्मा आड आसलोल्यांच्या पातकांच्या फारीकपणां आनी ह्या नियाळांतल्यान करूंक आवडेता आनी स्वताचो उजवाड पळोवंक तांकां बळ फावो कर म्हूण विनोती करता. आवे 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 मारिया, आवे आवे
चवथो नियाळ मारयेची समजिकाय. पूण तो उलयतालें तें तांकां समजोलें ना. आनी ताचे बरोबर तो देंवून गेलो आनी नाजारेताक परतून आयलो. थंय तो तांकां कालतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगल्यो घडयो आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली. जेजूच्या उतराच्या गुटाक मारयेचो प्रतिशोध नियाळ करपा सारको आसा. ती अदीक प्रश्न विचारून जाबाब सोदून काडचे बदलेक देवाची येवजण देव आपल्या समयार उगडाबो करतलो म्हूण ताचेर पातयेवन ही खीण आपल्या काळजान बाळगिता. देवाच्या उतराचेर मागण्यांतल्यान नियाळ करप आनी सोंसणीकायेन ताचेर बावाड तेवप मारिया आपले देखी वरवीं आमकां शिकयता. ह्या गुटाचेर नियाळ करतना बागयोन फ्रांसिस्को आनी जासिंताच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. पिरायेन ल्हान आसतना लेगून मारयेच्या उल्याक ताणें कान दिवंक उत्कृश्ट समजिकाय आनी बरो प्रतिसोद दाखोळ केलो. तांचे देखी वरवीं देवाचेर पातयेवन आनी मारयेच्या निश्कळोंक काळजा आळ आदारलोल्या वायटांचें बोगसणें मागून आमचें जिवीत करचूंक आमी स्फूर्ती मागुया. प्राचिताचें मागणें. मोगाल माये, देवाच्या जाणवायेचेर पातयेवन ताचे गूट तुवें तुज्या काळजान सदांकाळ बाळगिले. तरी पूण ह्या तुज्या बाबार्थाचेर आनी तुज्या अखंड परिवर्तनाचेर जायतो लोक दुबावलो. तरी पूण ह्या तुज्या बाबार्थाचेर आनी तुज्या अखंड पवित्रायेचेर जायतो लोक दुबावलो आनी अजून दुबावतात. असल्या लोकांची मनां बदल आमचे सोडवणेच्या गुटान आसलेली तुजी श्रेश्ठ भुमिका मांडून घेवंक आनी तुका फावो तो मान दिवंक तांकां तशेंच आमकां सगल्यांक बळ दी म्हूण मागता. ओगेपणान आमचें मागणें उबारुया. पांचवो नियाळ नाजारेताक परतोणें. आनी जेजू जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. नाजारेताच्या पवित्र कुटुंबाचें आपल्या गांवांत परतोणें जेजूच्या लिपलोल्या जिविताची सुरवात खुणायता. जंय जेजू वाडटा आनी आपलें याज्ञिकी कार्या खातीर तयार जाता. ह्या तांच्या जिविताच्या वर्सांनी एक आवय कशी मारयेची भुमिका आमकां स्पश्ट जाता. जेजूच्या देवीक कार्य ताची मनशाल तयारी करूंक आनी ताका बरें मार्गदर्शन दिवंक मारिया आपल्या निश्कळोंक काळीज आनी सगलो आपलो मोग करचिता. ह्या म्हयन्यांत आमी फातिमाच्या दृश्टी कार्याची दोबाची परब मनयतात आनी बागयोन फ्रांसिस्को आनी जासिंताचें मारयेच्या संदेशा सोबें समर्पण परगट्टांव. आमच्यो दिसपट्ट्यो कोरण्यो मारयेच्या काळजा सारक्यो निर्मळ आसूंक. कोरण्या सांगाता एक प्राचिताचें मन आसूंक कितलें गरजेचें तें आमकां ह्या बागीवंतांच्या जिवितांतल्यान
कळून येता. तर ह्या भागिवंता पोरी मारयेचें देवसांव संवसाराक शिंपडावंक आनी एक प्राचिताचें मोन जागोवंक आमी निच्यो करुया. प्राचिताचें मागणें. मोगाल माये, तुवें जेजूक ओमोर मोगान आनी भोक्तीन वाडयलो आनी आपल्या देवीक मिसावांक ताका तयार केलो. एदी व्हडली भुमिका उतरायलोली आसतना तुजेर आनी तुज्या तत्वांचेर आनी अदीक करून तुज्या निश्कळूंक काळजाचेर जायत्यांनी निशेध मारून पातोक आदारला. हो नियाळ आमी तांचे पासत भेटयता आनी हे वरवीं सोंदान करून तांची शेलेलोली काळजां तुज्या आनी जेजूच्या मोगान बोर म्हूण विनोती करता. आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. शेवटाचो नियम. जेजू देव तेंपलांत मेळ्ळो. ह्या गुटाचेर आमचो नियाळ सोंपयतना मारयेच्या तीर भावार्थाचेर तिच्या आवयपणाच्या हुस्क्यां आनी काळजी घेवपाच्या गुणांचेर आनी अदीक करून देवाचे सोडवणेचे येवजणे तिणें उतरायलोल्या श्रेश्ठ भुमिकाचेर आमी नियाळ केलो. तिच्या मूळ पातलावी जालोल्या अजापून जल्मा वरवीं तिका विचित्र तरेन देवाची माय जावन विचून काडलोली हें आमी देखलां. हें सोब स्विकारून ह्या नियाळा वरवीं आमी प्राचीत केलां आनी आमची मागणी उबारली. भागियोन फ्रांसिस्को आनी जासिंताची देखीक मारयेच्या उल्या मागण्यां आनी प्राचिता वरवीं मेळटोल्या फारीकपणा खातीर आमचें जिवीत कोचोवन आमी निच्यो करुया. आमच्या जिविताचे चाली वरवीं दुसऱ्यांक जेजूच्या आनी मारयेच्या निश्कळूंक काळजा सोरशी अदीक लागीं हाडून आमकां मारयेच्या मोगान आनी निर्मळपणान भरून मागुया. सगळीं उबी रावया. नोमान 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 मारये, नोमान 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 मारये, नोमान 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 मारये, नोमान 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 मारये. तेसाचे मागणे सुरवात करतना आमी फकत 5 निस्तें म्हणटल्या. सो सगळ्या भावार्थान सत मानता म्हणुया. सत मानता देवा, सोद पवित्र बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या विस्तारार आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत सांबाळलो, आमकां नरेकान जल्मलो, पोंच पिलाताक ताणें क्रूस सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निधी पिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्या जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोद पवित्र आत्म्या बापाच्या हुस्क्यार बसला, प्रितान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुसवी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, वखदाचो एकदार, आत्म्याचे भोवसणे, कुडीचें जिवन म्हूण शास्त्राचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची भाग्यंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन.
बोलले सगळेच पद तुझे दाय आसा वस्तुऱ्यामध्ये ती सोदो आनी सोदो तुजो मूग जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सगळेच पद तुझे दाय आसा वस्तुऱ्यामध्ये ती सोदो आनी सोदो तुजो मूग जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. सोबीचे माये तुझ्या देवासां खोलायेन पाडू आनी तिच्या निश्कळूक जल्माची निंदा करतल्या खातीर पिराजिताच्या मनान मागणे भेटून आमकां आदार दिमू ह्या गुटान आमी मागता. नियाळुये आमी संतोसाचो तिसरो नुस्तें पांचवो नुस्तें पुर्वेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी पाडून जेजू देव देवलान देवलो. आमच्या बापा सुगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. म्हजे जेजू बोगस आमकां आमकां एपणांतल्या उज्यांतली सरकार अदी करून चड बरो जातल्यान तिचे माये तूंच घे आमचें जिवीत अमृत आनी बोरमासो आमी परदेशी येवेची बालकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोंडांत आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून मागीर तुका प्रार्थना. आमचेर दयाल शेरातीनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाली आनी मोगाल तुलो बांकवार बरी. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंती देवाचे माये आमचे पासून माग क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्याक. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन.
Noman, Noman Marie. सगळ्यांक तुमकां दी बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता बेनेडिक्ट जोझफ आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें तेसां आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मारियानो मिस्किता हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया रियन फर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. धर्मेंद्र आनी लयोना कोरिया आयज लग्नाचो संस्कार आमचे फिरगोजेन जोडटात तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागुया. फाल्यां आमचीं भुरगीं 20 जाणां आपलो पयलो कुमन्यो घेतात तांच्या कुटुंबाचेर आनी तांची तयारी केल्ल्या आमच्या संदेशकारांचेर आनी हेरांचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज बावर्ताची दिवटी पेटयता जिना मारियानी कोन्या आनी फामील नाकिली लिरा रॉड्रिगीस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. भोव करून जी कोण बरी नात तांचे पासत मागुया. आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया. आमच्या राजकारभाऱ्यां पासत तशेंच सगळ्या एक्टिविस्टां पासत आमी आयच्या दिसाक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमी इतले बिजूड कित्याक आजून तुमकां बावार्थना अशें जेसू आपल्या शिसांक शिडकायता आनी आमच्या जिवितानूय आमकां दूर दिसाक होच उलो आमी इतले बिजूड कित्याक आमच्या जिवितान दूर दिसाक त्याच सोम्याचेर आमी पातयो आमचो बावार्थ उदीक वाडोवंक आमी बरवंशाची यात्रेकारां म्हूण आमचो बरवंसो आमी खोलायेन तपासून घेवंक आनी हो बरवंसो त्याच जेजूचेर आमी गोट दवरूंक आमकां ह्या मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोवाळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्प दिता तुमकां बोवा भयणो म्हजो सगळ्यो चारून सांगता मनान चिंतून तोरान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बागेन सदांच सांगोर मरी सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बरीनो म्हजे खातीर आमच्या विनंती करात म्हूण सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदारान सासणाच्या देवा सगळ्यो आमच्यो कोरण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायश्यो कोर.
तुज्या प्रितीच्या पुताच्या जेजूच्या नांवान आमचे जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी भरून वचूं. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान शियेतान रासवत चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ आमी रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पळोवंक जायनात त्या वस्तूंचो पुरावो. भावार्थाक लागून आदल्या काळाची मनशां देवाक बरी मानवली. भावार्थाक लागून अब्राहम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या देशांत वचूंक देवाच्या उतराक खालतो जालो आनी खंय वेता तें नोकळो जावनूय तो वाटेक लागलो. बासायलोल्या देशांत पोरको कसो तो भावार्थान जियेलो. देवाची तीच बासावणी घेतल्या इजाका आनी जाकोबा बरोबर तो तंबुनी रावलो, कारण तो देवान येवजिल्ल्या आनी देवानूच बुन्याद घालून बांदलोल्या शाराक रावतालो. भावार्थाक लागून उतार पिरायेर पावलोली अब्राहमाची बायल सारा आवय जावंक पावली, कित्याक देव आपली बासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. ह्याच खातीर मरणाक लागीं पावलोल्या ह्या एकाच मनशा तावन मळबावेल्या नोकेत्रां पोरी आनी मेजूंक जायनासलोल्या वेळेवेल्या रेवेच्या कोणया पोरी सोंसोत उत्पन्न जाली. ही सगळी भावार्थ धरून मेली. देवान बासायलोल्यो वस्तू ती भोगूंक पावली नात, पूण पयस तावन तांणी त्यो पळयल्यो आनी ती कुशाल जाली आनी संवसारांत आपूण पोरकी आनी जात्रेकारां म्हूण तांणी उक्तेपणी सांगून दिलें. हे पोरी उलयतात ती आपलो काशा देश आपूण सोदतात म्हूण दाखयतात. तांची काळजां ती सोडून आयल्या त्या देशाचेर आसली जाल्यार थंयसर तांकां परती वचूंक मेळटलें आसलें, पूण ती अदीक व्हरत्या देशाक आशेताली, सर्गीच्या देशाक ओतरेकताली. देखूनच देव आपणाक तांणी आपलो देव म्हणूंक दिवंक फाटीं सरोना, कित्याक देवान तांकां एक शार तयार केला. भावार्थाक लागून अब्राहमान देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक वोपून दिलो. देवान ताका बासावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली सोंसोत इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरला आसतना तो आपल्या एकल्याच पुताक वोपून दिवंक कबूल जालो. मेल्ल्यांक लेगून देव नव्यान जिवंत करूंक शकता म्हूण अब्राहमाक विस्वास आसलो आनी खरें म्हणल्यार इजाकाक मेळ्ळ्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो. देवाचे उतरे. आमचो जबाब जातलो. इस्रायलाच्या देवाक वाखाणी आपले परजेक ताणें भेट दिली. परतून म्हणयात. इस्रायलाच्या देवाक वाखाणी आपले परजेक ताणें भेट दिली. इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाखाणी आपले परजेक भेट दिली. दोयेन ताणें सोडयली आपल्या विंचलोल्या चाकराक दाविदाच्या गोऱ्यान्यांत एका बळवंत सर्वेस्परांत उपजयलो. जबाब. इस्रायलाच्या देवाक वाखाणी आपले परजेक ताणें भेट दिली. दुस्मानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडूंक येतलो. आमचो द्वेश दोतोल्यांच्या हातांतली सोडयतलो. म्हाका आपल्या भक्तिवंत संदेशकाराचे तोंडी जे ताणें बासायलोले तें आतां देवान पाडलें. जबाब. इस्रायलाच्या देवाक वाखाणी आपले परजेक ताणें भेट दिली. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय तांचे लागीं स्थापलोलो करार आज मनांत हाडलो. अब्राहम आमच्या बापायक दिलोल्या सोपुताचो
विस्वाशीपणान ताणें आज शेकी उगडास केलो. जबाब: इस्रायलाच्या देवाक वाखाणली, आपले परजेक ताणें भेट दिली. उद्गार. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. त्याच दिसा सांज जातूच जेजून शिसांक सांगलें, पोलतोडी या. आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसुल्लो तसो ओड्यान व्हेलो. ताचे बरोबर आनिकूय ओडी आसली. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी ओडें उदकान बरोसो ल्हारां ओड्याचेर फुट्टाली आनी तो वेऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडटाव तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हणलें, थंड जा, शांत जा. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले भिजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां बाबाडना? तेन्ना ते जबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, ओ कोण जाय? तर वारो आनी दर्या पर्यंत ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाड बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप इब्राहिमाक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप आमी घेतलां. काय बरें ह्या 11व्या वेस्वरान आमकां मेळटा. बाबाट म्हणजे कितें? बाबाट म्हणजे त्या बऱ्या देण्याची खात्री आमच्यान पडोवंक जायना त्या वस्तूंचो पुरावो. म्हणजे जी देणी आमकां देव दितलो आमी ती गोडेक पडोवंक पावची ना तशें न्हय, पूण आमच्यान पडोवंक जायना त्या वस्तूंची आमकां खात्री मेळटा. देव आमचें सगळें व्हड व्हड विस्मितां करता आनी देव आमचें सगळें करतलो म्हूण वच जावन आसा बाबार्थ. आनी बाबार्थाक लागून आदल्या काळाची मनशां देवाक बरी मानवली, कित्याक ती आपल्या जिवितान खरेंच खोलायेन तेच देवाचेर बाबार्थ दवरून रावले. आनी आयचें उदाहरण आमकां अब्राहमाचें मेळटा. काय बरें, बाबार्थान सगळें आपलें जिवीत देवाचेर तो पातयेवन रावलो. देवाक जाय त्यो वस्तू, देवाक मानता त्यो वस्तू, देवाक सांगल्यात त्यो वस्तू आपल्या जिवितान ताणें केली. कित्याक तो जाणो आसलो आपूण नको, आपल्यान पडोवंक जायना त्या वस्तूंचो पुरावो देव आपल्याक दितलो. आनी खरेंच देवान ताका सगळ्या राष्ट्रांचो बापूय केलो आनी भासायल्ल्या सरवंडाराचो किरीत भाशेन पुर्वज म्हूण ताका नेमलो. जिवितान आमी जेन्ना देवाचेर बाबार्थ दवरता, देव आमकां फटयना. आमचे जिवितान जेन्ना वादळ मोड येता, आमच्या जिवितान आडकुळी येतात, तेन्ना ताचेर खोल बाबार्थ खरायेन आमी आमचें जिवीत ताचेर पातयेवन आमकां जरी तर दुबाव येतात जाल्यार पुत्यान आमचो देव आमकां पावतलो, आमचो देव आमकां वाटायतलो, आमचो देव आमकां साल्वार करतलो, असल्या बरवशान जिवंक गरज.
आयचें उदाहरण काय बरें. जेजू पोलतोडी वचूंक शिसां बरोबर ओड्यान बसलो. वादळ मोड आयलें आनी ओडे सगळेंच भाव भयण वयर सकला जावंक लागलें. वेऱ्याशी जेजू न्हिदून आसलेलो आनी शीस जेजू बरोबर आसले खरें, पूण ताचे बावाट धरूंक ते विसरले. सोमी तांचे बरोबर आसा. सोमी सगळे जाणा. हो गुरुजी सगळे आमकां वायटांतलो निवारतलो हें घडयेक जायते फावटी ते विसरले. आमच्या जिवितांत तशें जाता. क्रिस्तांवां आमी बावतिजमा वरवीं सगळीं देणी आमकां फावो जाल्यात. बावतिजमा वरवीं पवित्र सभेची वांगडी आमी दर दिसाक मिसाचे भेटेन वांटो घेता तेन्ना आमी कितें करता काय? आमी जायते फावटी आमचे हुस्के, आमचे कोंती दुखी, आमचे आटे बिटे ह्या मिसाचे भेटेन घालूंक जायते फावटी कडेन विसरता. आमी सगळें सारकें करतले अशें आमच्या मनान चिंतना आसतात. आनी जायते फावटी कडेन तोच देव आमकां जेन्ना अदीक आनी अदीक बरवंसो दिता, तोच देव आमचो बावाट खोलायता, तोच देव आमकां बावार्थान थीर रावन धीर दिता तेन्ना घडयेक आमी हांकडेता, घडयेक आमी विस्वास धरूंक विसरता, घडयेक आमी दुबावता. आयच्या दिसाक हेच शिसां बरोबर घडलें. जेजू तांच्या सांगात आसून सुद्दां बावाट नासलेले परी ते जियेले. जेजू तांच्या सांगाता भोंवतालो. सोमी तांचे बरोबर आसा. सगळ्या सृश्टीचो तांचो दोनी तांचे बरोबर आसा. तरी घडयेक ते आपल्या जिवितांत जायते फावटी विसरले, दुबावले. आमचे जिवितांत तेंच जाता. दर दिसाक मिसाची भेटेन आमी येता, खोमयाव घेता. कितें म्हूण घेता काय आमी? जेजूची कूड. ही जेजूची कूड आमकां सगळ्या वायटांतली निवारता. ही जेजूची कूड आमकां दर दिसाक आमचें जिवीत सारूंक आमकां बोड दिता. जेजू आमच्या सांगाता भोंवता. घडयेक हें उदाहरण आमकां खंयच दुसऱ्या धर्मांनी मेळना. आमच्या धर्मान आमकां हें फावो जाता. होच बावार्थ खोलावंक दर दिसाक आमच्या सांगाताक सोमी आसा. घडयेक आज ह्या शुभ वर्तमानाच्या उदाहरणा वरवीं आमचो बावार्थ खोलावंक तो आमकां उलो मारता. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत एक पाजलेली तरवारी सारकें आमचो बावार्थ जिवंक आमकां उलो मारता. तेन्ना बावार्थ आमचो हालचो न्हय, पूण येना तसल्या वस्तूंचो पुरावो आमकां जेन्ना दिता, आमचो बरवंसो अदीक घोट करुया. बरवंशाची यात्रेकारां कशें आमी जियेतना यात्रा बावार्थान खोलावंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C32 पेज नंबर 42. C32. सर्वेश्वरा देवा स्वीकार कर येदने या सगळ्या उन्याचे ही भेट तुका मागता दोशी कर हे भेटे काका सुख आमचे याज्ञिक पवित्र उतरा मन जोला आमचे देणे करून पावतो क्रिस्ताचे कुडलो कोणता सांगचो सर्वेश्वरा देवा स्वीकार कर हे देणे या सगळ्या उन्याचे ही भेट तुका मागता दोशी म्हज्या भाव भयणे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं.
सर्वेस्परा प्रसून जावन आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांता उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवीदारान सासणाच्या देवा सोर काडयान सोद थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासतांव जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमचे दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुजे कृपेंत वाडत वेतांव. देखून सर्ग आनी संवसारान देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायतांव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गीक तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नाम येता ताका सोय. उंचर्गीक तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुसारी पुनोची बंधना ओळखी तुवें आमकां सगळी सोम्या. संसाराच्या सर्वोंडारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप नेरे आनी सिमा आमच्या बिस्म साहेबाक, सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजरीत मुखामोड फुडें फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. किरीत भाशेन आज आपलो जल्मांचो दीस समोर उमता ते आमच्या बाबा खातीर आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगातीचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदत्तांनी सर काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज सामकें तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी. नेहमी आमची चुकलेले आम बक्षिता.
तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तेणे पडूं नाका सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवादय करून जिवितान सवस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता उतर आमकां तुजें उदार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका श्री कुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जियेतान रासूच चलयताय सासणांच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दी देवाची शिले तू संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कर देवाची शिले तू संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कर देवाची शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शिली संसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली आमी सुभागी म्हज्या भितर येवच्या म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Gesù Dio anca oslo favor naslo amco Gesù ce volzano amce admi buke palo Gesù begituje प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा ह्या तुज्या भोवोरत्या देण्यात
आमची खरी व्हडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगू. हे आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. फाल्यां 5:30 वरांचेर वातींचेर आशिर्वाद जातलो. चोत्रायदोची पयले मीस जाता तांचेर वातीचो आशिर्वाद जातलो. जोणेकल्यान आपापली वात घेवन येवची आनी आशिर्वाद घेवचो. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे. सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उसो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो सागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोकोन आसतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरू. नव्या स्वर्गा आनी नवे पृथ्वीच्या खऱ्या बरवंशान रावतना ही बियां मनशाकुडाक तशेंच आख्खे रोसणेक भितरल्यान तान बदलू. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावं सासणांक तुजी महिमा परचडू. उत्सवाची कृपा आमा बरवंशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसाराक सर्वंडाराचो संतोष आनी शांती पोसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणी सदां सर्वदा. आमीन. गायन घेवया T37 पेज नंबर 219 T37. आग्वार मायेक आमचे संगतीन गावया